IPS पुलीस अधिकारी लाच मागतात, खंडणीची मागणी करतात, पण एका नायजेरियन नागरिकान कागाळ केल्या. आपणे तांकां लाच दिली, मात ते मागताले तितली दिवंक जाली ना म्हूण पुलीसच आपल्याचेर ड्रग्स प्लांट करतले म्हूण ताका भंय दिसता. तांणी ATSचो SP देवेश महलाचे नाव घेतला. महला म्हणटा हो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदनामीचो कट, आरोप फट. DIG म्हणटा कागाळ खरी काय फट हे तपासप चल्ला. 10 वर्सां पयलीं एबोनी इबेचक्साक अंजुणे पुलिसांनी ड्रग केसीत धरिल्लो. ते केसीची ट्रायल म्हापसा NDPS कोर्टात चालू आसा. पुलीस रिकॉर्डा प्रमाण देवेश महलाचे टीमीन 1 जून 2017 दिसा एबोनीक दुबावीत म्हूण धरिल्लो. चौकशी केल्या उपरांत पुलिसाक कांयच मेळूंक ना आनी कोर्टान ताका जामीन दिलो. I was arrested by ATS officer, Mr. Mahala, and after the arrest, they couldn't find anything from me. They said it's under suspicious, and they detained me for one night. On the day I got bail. ह्या प्रकरणाक जुलै महिन्यात वेगळो टर्न मेळ्ळो. एबोनीन SP देवेश महला आड 1 लाखाची लाच घेतल्या आनीक 2 लाख मागता म्हूण नायजेरियन एम्बसीन कंप्लेंट केली. नायजेरियन एम्बसीन विदेश मंत्रालयाच्या माध्यमांतल्यान गोंय पुलिसांक SP महला आडच्या हे केसीचो तपास करचो म्हूण रिक्वेस्ट केली. DIG विमल गुप्तान हे केसीचो तपास सुरू केलो. On the day I got bail, he started asking for money. Then after that day, he promised me that he will come to my house for we to discuss. तपासा वेळार एबोनी ताच्या पत्त्यार मेळूंक ना आनी ताचो कॉन्टॅक्ट नंबरूय बंद आशिल्लो. पूण 1 सप्टेंबराक तो DIG विमल गुप्ता कडेन गेलो आनी ताचो जबाब रेकॉर्ड केलो. 4 सप्टेंबराक ताणें पुरवणी जबाब दिलो. I met the DIG on 1st of September for first statement, and the second one was given on 4th of September. एबोनीन केल्ल्या आरोपा प्रमाण कोर्टान जामीन दिल्या उपरांतूय SP महलान ताचे कडेन 3 लाखांची लाच मागली. दिवंक ना जाल्यार ड्रग केस आंगार घालतलो म्हूण धमकी दिली. भयान 1 लाख दिले म्हूण एबोनीन DIGक दिल्ल्या जबाबात सांगला. SP महला श्रीकांत नावाच्या एका मनशा बरोबर 1 लाख रुपया घेवंक आयिल्लो म्हूण सांगून ते आयिल्ल्या कारीचो नंबरूय एबोनीन जबाबात दिला. He wrote a lot of SMS to my phone. He said I should give him 3 lakhs. Then I told him I don't have 3 lakhs. He said first I have to give him 1 lakh, which I borrow money from friends. I gave him 1 lakh. Then after the 1 lakh, he said I should give him the remaining balance, which is 2 lakhs. Then because of the pressure, I don't have the money to give. I have to meet my embassy. This is when my embassy wrote to Ministry of External Affairs. Then after that, they wrote to the Goan police. 1 लाख घेतल्या उपरांत 2 लाखां खातीर SP महलान ताचेर खुबशे फावटी दबाव हाडलो म्हूण एबोनीचो आरोप. हाचो पुरावो म्हूण SP महलान ताका केल्ल्या SMSांचो स्क्रीनशॉट्स ताणें जबाबा बरोबर दिला. फॉरेन्सिक तपासा खातीर एबोनीन ताचो मोबायल DIG विमल गुप्ता कडेन दिला. With my phone and all the evidence I have with the SMS and everything. So I have given my phone and my mobile phone and the SMS which Mr. Mahala sent to me. So I have given everything to the DIG. ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. 15 सप्टेंबराक एबोनीन पणजे पुलीस स्टेशनात ताच्या आंगार ड्रग्साची फट केस घालूंक शकता म्हूण कंप्लेंट केल्या. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजे पुलीस ही कंप्लेंट साळगांव पुलीस स्टेशनाक ट्रान्सफर करूंक शकता. एबोनी साळगांवां रावता. प्रुडंटा कडेन उलयतना एबोनीन तो रावतल्या रेंटेड घरा भायर फाटल्या कांय दिसां सावन भोंवपी कांय अनवळखी लोकांचे व्हिडिओ आनी फोटो दाखयले. ताच्या जिवाक धोको आसा अशें ताका दिसता. Every morning, night and day and night, they are sending some people to come and stand in front of my house. I don't know what they are doing. Sometimes people will come and they will make a video of my house. So I was very frightened. I cannot sleep. In the night, somebody will be there for 7 hours, 9 hours. So I don't know what to do. That is why I come to meet the media and say, Nathan, if they can help me, I will be very, very happy. SP देवेश महलान ह्या इश्यूचेर प्रुडंटाक सांगलें, गोंयांतले ड्रग्स केशीत नायजेरियन मोठ्या प्रमाणात घुस्पल्यात. पुलीस ऑफिसरांचेर लाच घेता म्हूण आरोप करप ही तांच्या कामाची एक पद्दत आसा. ह्या केशी विशीं उलोवपाचें जाल्यार वयल्या रँकाच्या पुलीस ऑफिसरांचेर केस घालीत जाल्यार बाकीचे पुलीस तांकां बेकायदेशीर कामां करतना आडोवचे ना अशें तांकां दिसता आसत.
DIG विमल गुप्तान प्रुडंटाक सांगले ह्या केसीचो तपास चालू आसा, त्या खातीर ह्या वेळार कितेंय सांगप शक्य ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फातोड्ड्या बोर्डाक कब्रस्तानाच्या इशूचेर बरेच तापले. लोकांचो विरोध आयकून TCP मंत्री विजय सरदेसायान संसोड्या फाटल्यान क्रिस्तांव सिमेट्रीच्या सायडीक कब्रस्तान येवचें ना. 2010 नगरपालिकेन मस्जिद कमिटी कडेन सायन केल्लो MOU स्क्रॅप करता म्हूण उतर दिलां. आयतारा मडगांवां बसका जाली. फादर मेवरीक फर्नांडीसाक मात बसकेक येवपाक दिलें ना. खंयच्याच धर्माच्या लोकांक आपले निमाणे संस्कार करपाक हरकत आसची न्ही म्हूण मत मांडपाक फादर आयिल्लो. This is not about anything with Catholic religion. Because Catholic religion believes in brotherhood, in coexistence, and in love of people of all religions. All that I can say is, Father, forgive them. What is this reaction for? We don't understand. An impression is generated that the church body, headed by you, is trying to bulldoze their way. That is what the impression is generated here. The question about bulldozing doesn't arise. We are only asking what is rightful to another community should be granted to them. We cannot bulldoze anyone. बसकेन विजय सरदेसाय, कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय, बोड्डा आनी रायचे लोक बसकेन हजर आशिल्ले. नगरपालिकेन मस्जिद कमिटी कडेन सायन केल्लो MOU स्क्रॅप करपाचें उतर विजयान दिलां. तुमचे मनात एक सांगू शकता की जे कितें प्लॅन काडिल्ले, जो कितें MOU सायन केलो, वो MOU स्क्रॅप जालो, वो MOU कितें 2016 ग्लोबल मीटिंग आज आमी 2017 आनी 2017 हांव तुमकां सांगू शकता की आयचो सरकार जो MOU म्युनिसिपालिटीच्या जामिया मशीद बरोबर केलो, तो MOU आमी स्क्रॅप करतले. ह्या आमचो मस्जिद येवपाक आमी थंय दिवचे ना. एक स्टेप घेवया, पूण तुमच्या मनात सगळे जे कितें आहा ते सगळ्यांक जातलें म्हणून सांगपाक म्हाका लायक जाता. But other issues that are close by, Catholic Islamic cemetery and Muslimite Kabristan thank God. I think Asian Pakistan we should verify. We should be clear. इधर वो Kabristan है, इधर masjid सगळे आहे. So it is not a valid, which is not going to be that sort of a big objection. Because Bombay पासून गेला तरी तिंगा सगळे तेका नाही. आणि common जो तो होता, if there is a common cemetery, I think we should see. But in any case, let us take a decision which should be in the interest of the people. सगळे decision पडतात सगळ्यांना खबर असणार. But anyway, let us wait for the government to take a decision. आणि मागे आम्ही एक करूया, पण एकच काम करूया. तुमच्या objection बद्दल नाव प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. गोंय राज्य हें इंजिनियरींग तंत्राचें उत्तम उदाहरण आसा. विष्णूचो एक अवतार आशिल्ल्या परशुरामान गोंयांत आपले इंजिनियरिंगाचें तंत्रान खाजणलेन तयार केलें म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तर्क काडला. भारतांत इंजिनियरींग हें खूब जुनें. आतां ह्या आधुनीक जगात ताका खूब महत्व आयलां अशेंय पर्रीकार उलयला.
India had engineers long back. In fact, I call Goa as a typical example. We have intricate Khazan lands. Many of them have been damaged now. But this probably, it is said that Parshuram created Goa. But I believe that Parshuram must be a clan of engineers who created this complex system of Khazan and bandaras by which the land was reclaimed from the sea. Many of these areas are below sea level, but still we manage them well through the sluice gates and other for the tidal impact. So it's actually thousands of years back that India developed. We know about Hastinapur, Pandavas' palace of using flammable material, all kinds of technology used. So engineering is a very old art and skill in India. 15 तारखेक शुक्रारा इंजिनियर्स डे निमतान जाल्ले सुवाळ्यात पर्रीकारान आपले शैलीत थंय आशिल्ले इंजिनियर्सांक सल्लोय दिलो. इंजिनियरांनी खंय भाशणां दिवचे परस आपल्या कामांतल्यान स्वताक सिद्ध करपाक जाय. An engineer does not speak. He speaks through his creation. So I wish all engineers in Goa also start doing that. Rather than making big speeches, they should start implementing projects. I see many faces who are smiling. I expect next 1 year they will deliver performance. This is a day when actually India recognizes the importance of engineering talent. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक ब्रेक.